काल गोयचे काँग्रेस फुडारी आपल्या पक्ष श्रेश्ठींक मेळपा खातीर दिल्ली गेले. आतां तातूंत आशिल्ले अमित पाटकर, गिरीश चोडणकर, युरी आलेमांव हांणी प्रॉमिनंटली आशिल्ले आनी ते मेळ्ळे मल्लिकार्जुन खरगे जे AICCचे प्रेजिडेंट आसा, पार्टीचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लमेंट राहुल गांधी आसा आनी KC वेणुगोपाल. आतां हांकां मेळ्ळ्या उपरांत दोन गजाली क्लियर जाल्या. एक म्हणजे काँग्रेस पक्ष जे सध्या 2 डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट आसा ते 4 डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट करतले. आतां ही गजाल आमी विचारले कांय काँग्रेस फुडाऱ्यांक की तुमकां 4 कित्याक गोंयांत सध्या डिस्ट्रिक्ट जाल्यार 3, एक नॉर्थ गोवा, दुसरो सावथ गोवा आनी तिसरो कुशावती. सो आयडियली तशें पळोवंक वचत जाल्यार ताका 3 डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट जाय. जाल्यार 4 कित्याक? जाल्यार तांणी सांगलें की हे 3 घडये रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट आसत, पूण गोंयचे जे पॉलिटिकल स्प्रेड पळयत जाल्यार गोंयांत 4 डिस्ट्रिक्ट करपाक शकता. आतां डिस्ट्रिक्ट म्हळ्यार रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट न्ही, पक्षा खातीर ऑर्गनायजेशना खातीर डिस्ट्रिक्ट. सो ते 4 डिस्ट्रिक्ट करतले. आतां चवथो डिस्ट्रिक्ट खंय आसतलो हें कळपाक कठीण, पूण अशें दिसता की फोंड्या आनी सत्तरी ह्या एरियन वाठारांत एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट करून थंय बी पक्ष आपूण टार्गेट दवरतलो की लोकांक म्हणसर पावतलो. आतां 4 डिस्ट्रिक्ट कित्याक? जाल्यार पक्षाची एक म्हणणें आसा की ते म्हणटा की पावर शूड नॉट बी सेंट्रलायज्ड, इट शूड बी डिसेंट्रलायज्ड. म्हणजे सध्या जी पावर आसा ती मुख्य म्हणजे उरता GPCC कडेन. आतां GPCC पणजे आसा आनी ताजो मुखेली आसता तो GPCC प्रेजिडेंट सध्या अमित पाटकर आसा. आतां ही GPCC आनी ताजी टीम जी आसता, जनरल सेक्रेटरी आसूं, वायस प्रेजिडेंट आसूं, सेक्रेटरीज आसूं, ही टीम सगळी पणजे येता आनी थंय पळयत जाल्यार सगळें कन्फ्युजन जाता. 2 डिस्ट्रिक्ट आसा, एक सावथान आनी एक नॉर्थान. मडगांव हेडक्वॉर्टर्स आसा, म्हापशा एक हेडक्वॉर्टर्स आसा अशें. सो हे 2 डिस्ट्रिक्टांक तितलें म्हत्व मेळना. सो कारण सध्या पावर आसा ती सेंट्रलायज्ड आसा. आतां डिसेंट्रलायज पावर करप म्हटल्यार कितें? जितलो हक्क GPCC अध्यक्षाक आसा तितलोच तेजे मातशे कमी हक्क डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंटांक आसतलो. म्हणजे तांच्या डिस्ट्रिक्टान जे कितें निर्णय करपाचे आसत, घडये ती टिकेट दिवपाचे आसत किंवा कोणा अपॉयंटमेंटाचे आसत किंवा थंयचे पक्ष स्ट्रेंथनिंग करपाचे आसत, ते निर्णय ते डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट करतले. आतां हेका लागून जातलें कशें की हें जे इनफायटींग आसा तें इनफायटींग कमी जातलें. म्हणजे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंटांक दिसतलें की आपुणूय म्हत्वाचो आसा आनी ताका लागून परत GPCC कडेन मागणी करप किंवा GPCC खूश दवरपाची गरज ना. पक्षान हें काम 2027 इलेक्शनाच्या फुडें केल्लें आसा आनी ताका लागून हें क्लियर जाता की काँग्रेस पक्ष आतां 2027च्या इलेक्शनाची तयारी सुरू करता. 3 जाण ऑब्जर्वर येतले दिल्लीच्यान जे ह्या 4 डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंटाची नियुक्ती, हें जें इलेक्शन आशिल्लें नियुक्ती जातली म्हणजे अपॉयंटमेंट जातले आनी ते घेवन ते तांच्या अहवाला वयल्यान ही 4 डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंटाची अपॉयंटमेंट जावपाची आसा. आतां हे पुराय गजालीन कालच्या मिटिंगेन एक टेक अवे अशें जाल्लें आसा की आमी आयकलां ते प्रमाणे कालच्या मिटिंगेन तरी अलायन्सा विशयी कांयच उलोवणी जावना. सो सध्या जो डिमांड आसा, विजय सरदेसाय जो डिमांड करता आनी बाकीचे जे डिमांड करता, इवन RGP जे म्हणटा की तुमकां जर अलायन्स जाय जाल्यार आतांचे आतां सांगा, किंवा आम आदमी पार्टी म्हणटा की आमी अलायन्सा खातीर रेडी आसा पुणून आतां कितें तें सांगा. पूण तो डिमांड तरी सध्या जाता सो दिसना. कारण ह्या मिटिंगेन घडये तांणी तो डिमांड जर घातिल्लो किंवा कितें विशय काडिल्लो जाल्यार तेजी फाटपुरावो करपा खातीर मदत जाता आशिल्ली, पूण ती जायना. सो घडये तरी अशें दिसता काँग्रेस अलायन्स केले जाल्यार सुद्दां लास्ट मिनीट करपा रावतली, आतां करची ना. दुसरो टेक अवे आसा की भायर बोवाळ चलतालो की अमित पाटकराक आतां अध्यक्ष पदा वयल्यान काडटले म्हणून. कालच्या मिटिंगे उपरांत तरी अशें दिसता की सध्या तरी तुर्तास तरी म्हणटा तशें अमित पाटकर अध्यक्ष म्हणून काँग्रेसीचो उरतलो. ताचे जाग्यार कोणाक घालपाचो किंवा ह्यो ज्यो गजाली चलताल्यो किंवा तो वचून गिरीश चोडणकर येतलो अशी गजाली चलताल्यो. कोण म्हणटाले गिरीश चोडणकराचे फावरान आशिल्ले लोक येतले अशे गजाली चलताले. कोण म्हणटाले सुनील कवठणकराक अध्यक्ष जावपाची एकादले चान्स पडपाक शकता. ह्यो गजाली तरी सध्या सेटल जाल्ल्यो आसा आनी ताका लागून सध्या तरी अशें दिसता की GPCC अध्यक्ष पदा वयल्यान अमित पाटकराक ते हालोवचे ना. आतां एक चॅलेंज आसा सध्या काँग्रेसी मदीं की तांचे जे वेगवेगळी झगडी झुजां चालू आसा. आमी आयकलां ते प्रमाणे तिगूय आमदार पाटकराक बरयना,
तांणी एकमेका कडेन मेळवणी करून घेवचे पडटले, एकठांय जावचे पडटले, फाटीं कितें जालें तें विसरा म्हणचें पडटलें. तेन्नाच 27 खातीर काँग्रेस तयार आसतली. गोंयांत एक मजबूत पक्ष म्हणून, भारतीय जनता पक्षाक विरोधी पक्ष म्हणून टक्कर दिवपा खातीर तयार आसतली. तुमी पळयतात एक खाशेलो व्हिडिओ कालच्या जाल्ल्या मिटिंगेचो नियाळ पळयत रावा गोवा न्यूज. तुमी पळयतात GNH.